वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर यांनी हेरांचे हजेरीत नौदळान INS मुर्मुगाव जहाजाची प्रतिकृती वास्कोत स्थापन केली। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। INS मुर्मुगाव जी इंडियन नेवीची जी शिप हा ही डिस्ट्रॉयर शिप आमकां हांगा फाटल्यान दिसूंक मेळटा। ही आयज नेवीन हांगा 14 फेब्रुवारीक हांगा गिफ्ट केल्ली आसा आणि अशीच एक आमकां एअरक्राफ्ट काही 90च्या दशकान आमकां चिखली भागान पळोवंक मेळटाले, पूण ती थिसरले काही कारणा खातीर काडले, पूण आतां ही गिफ्ट दिल्ली आसा आणि हे लोकां खातीर एक आकर्शणाचे एक सायट जाल्ली आसा आणि लोक हांगा जायते लोक आतां आयज जेन्नासून बसयल्यात तेन्नासून हांगा विजीट दिवपाक लागला आसा। आणि ह्या फंक्शनाक आमदार दाजी साळकर देवीचे फोगा आणि मी ही सेंट्रलासून एप्रूव करून हांगा ही शिप दवरपाक दिला आणि ही जर शिप हांगा आहा ती मुर्मुगावचें नांव दिल्लें आसा आणि एक डिस्ट्रॉयर शिप आसा आणि लोकां खातीर एक वास्कोकार खातीर एक गर्वाची गोष्ट आहा की ही मुर्मुगाव शिप आमच्या देशा खातीर खंय तरी हे आहा। तशीच हांगा आमकां एक रिप्लिका तिचो पळोवपाक मेळटा। Made by Mazgon Dock in Bombay, and we are so proud to give it to the port of Mormugao only, and therefore it was a desire for all of us also that it should stay in Vasco and not run away to Panjim. So we kept the boat here, and before anybody would realize we fixed it here. Now I am sure it will stay here and be well looked after, because everybody in this little city of ours, Vasco, are very proud of the harbour we have, Mormugao, and I think there's a lot of memories go down with this boat. So thank you very much, and I think this is for all of you. Usually Goans aren't really into such things. They don't want to serve. It always comes off as they don't want to do this. There are very few Goans you'll find in the Navy or the Army anywhere. But this will serve as an inspiration to do it. Not only will it inspire, but it will also be a sign, and it will also be a reminder there are people who protect our. First of all, I would like to congratulate the Navy on installing this beautiful replica. I think for school-going students, especially who aspire to become Navy students, this will just always be like a constant reminder of why they want to join the forces, to protect our country, to protect our nation. And honestly, this is just going to remind the youth of Goa today how important it is and how necessary it is to be in the Navy, and how they protect us so well. It's just, I have immense gratitude for this, and it is a very beautiful sight to look at every morning. Vasco has always been neglected, and Vasco is nothing vibrant. So this model coming here, the INS Mormugao, will definitely add a lot of vibrancy to this church square. So this entire city is that much of Fatlan की warrior ship. एक vibrancy या city where people will come. It is a very beautiful model which we unveiled and functioned at the dock some time back. Very lucky. आज आम्ही खूप लकी आसा की आज ही शिप हांगा इन्स्टॉल जाल्या। आणि म्हाका याद जाता एक 5-6 महिन्या पयलीं जेन्ना हांव फोगा कडेन जनरल आमी डिस्कशन्स करताले वेगळे इश्यूवाचेर, वांगडान थोडे इश्यू आशिल्ले विथ सिविलियन्स, तेन्ना ताणें सहजली म्हाका म्हणलें की आमी वी आर ट्रायंग टू कमिशन मुर्मुगाव शिप, सो पीपल आर ट्रायंग टू टेक इट टू पेंजीम एंड सांगली वी अबाउट दीस 2 स्पॉट्स. सो हांवें म्हणलें मुर्मुगाव जें नांव आमच्या तालुक्याचें ज्या बोटीक दिलां, जी इंडियन नेवी आसा ती भायर खंय घालून कांय फायदो ना म्हणून, ताचें म्हत्व मुरगांव तालुक्यानूच आसा म्हणून. सो ही ऑल्सो अंडरस्टूड द मॅटर. आणि फोगान म्हणजे आयचो जो फोगा आसा ताणें म्हाका सांगलें की तुमी CMा कडल्यान एप्रुवल हाडली जाल्यार आपूण ती हांगा घालपाक रेडी आसा म्हणून. हांवें इमिडिएटली CMाक कॉन्टेक्ट केलो आणि CMाक सांगलें की अशी शिप आसा ती म्हाका हांगा जाय म्हणून, कित्याक मुरगांव तालुका मुरगांवचेर नांव दिलां आणि मुरगांवची शिप मुरगांव तालुक्यानूच आसप हे योग्य आसा. सो त्या खातीर ती आज हांगा शिप पावली. आमी ते 19 तारखेर म्हणजे आणि 8 दिसांनी शिवजयंतीच्या दिसा म्हणजे कोरोनायझेशन डेच्या दिसा आमी ती घालपाक सोदताले, पूण तांचे कितें टॅक्निकल प्रॉब्लेम आशिल्ल्या कारणान आज आमी केली. हांगा एक वास्को शहरान एक बोट लॉन्च जाल्ली, आयज तेचें इनॉग्रेट जालें. खरी बरी गजाल. वास्को तुमकां खबर आहा कशें आसलेले परिस्थितीन, आयज सगळ्या भुरग्यांक दाखोवन दिलें कित्याक बाबा कितें वास्कोन जावपाचें आसा. खरी खुशाची गजाल. आमच्या वास्कोन काय जालें, कितें तरी येयलें, स्टार्ट जालें. आमदाराय देव बरें केलो म्हणटा, आमच्या कावन्सिलराचें बरें म्हणटा, आनी अशेच प्रकल्प आनी वास्को शहरान येवपाच्या तितून तुमी सगळ्यांनी हातभार लावप. GOA365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.